नमस्कार. वास्कोचो पावन सप्तक सध्या चालू आसा आणि थंय जी पावन जी भूमी आसा दामोदर देवाची आणि हो सप्तक जो आसा तो कसो सुरवात जालो हाची म्हायती दिवपा खातीर आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसा बाब रोहन बांदेकर. ते देवस्थानाचे शेजारी आशिल्ल्या कारणान हो सप्तक ताणें खूब लागच्यान अणभविल्लो आसा. थंयचो इतिहास कितें आसा आणि तांचो सगळो एकंदरीत अनुभव सप्तकाचो आणि त्याची भावना त्या सप्तका प्रती हाच्या बद्दल आमी आयज जाणून घेतले. सगळ्यांत पयलीं तुका खूब खूब येवकार रोहन बाब. सो आतां तुवें हो सप्तक जो आसा तो पयलीं पासून ल्हानपणा पासून तुवें अनुभवलो आसा, जो गोंयभर बरोच फामाद आसा. ह्या फाटलो इतिहास तुवें खूब लागच्यान पयलो आसतलो, तुका म्हायती बरी खबर आसतली. सो हाची सुरवात कशी जाली ह्या सप्तकाची वास्कोत? सगळ्यांत पयलीं तुमकां एक बॅकग्रावंड दिता हांव. हय. आमच्या वास्को शहराचो. मुरगांव शहर आपल्या बंदरा खातीर म्हटल्यार हार्बरा खातीर खूप प्रसिद्ध आसा, हे सगळ्यांक खबर आसा. मुरगांव पोर्ट आमी म्हणटात ताका. आतां आमी एक 150 वर्सां पयलीं गेले जाल्यार वास्को तितले कांय नाशिल्ले, लोकवस्ती नाशिल्ली, व्हडले इंडस्ट्रियलायझेशन नाशिल्ले. पोर्ट आशिल्लो खरो, पूण जाता तितले तेचो पोटेन्शियल यूज जावना आशिल्लो, पूण तेचो पोटेन्शियल जाय थंय यूज जावना जाता तितलो. मागीर कितें जालें, एंग्लो पोर्चुगीज करार जालो आणि ह्या करारा मार्फत पोर्चुगीज सरकाराचो वेस्टर्न इंडियन पोर्चुगीज रेल्वे कंपनी ही एक ब्रिटिश कंपनी, ह्या कंपनी बरोबर करार जालो आणि ह्या कंपनीन एक रेल्वे लायन घालपाचें काम सुरू केलें हार्बरच्यान. तर हो करार जालो इन द इयर 1881 आणि मागीर 1882 त्याची फर्स्ट फेज कंप्लीट जाली आणि 1889 हो पुराय प्रकल्प रेडी जालो. तेन्ना कितें जालें की हार्बराक एक बरी कनेक्टिविटी मेळ्ळी आणि त्या खातीर हांगा व्यवसाय वाडलो. व्यवसाय वाडलो तेन्ना लोक आयले, लोक येवन हांगा रावपाक लागले. म्हजें कुटुंब त्या भितरलेंच, आमी स्टिवेटोरिंग करताले आमचे जाणटे, तेन्ना ते आयले आणि तेंच्यांनी तो व्यवसाय सुरू केलो. आणि मागीर हांगा जशी जशी लोकवस्ती वाडपाक लागली, पॉप्युलेशन डेन्सिटी वाडली, त्याच प्रमाणे हांगा सॅनिटेशनाचो प्रॉब्लेम, आयचे भशेन सगळे सॅनिटेशनाची सुविधा नाशिल्ल्यो, त्या कारणान रोगराई पसरपाक लागली. तर 1885 एक एपिडेमिक आयलो, तो आशिल्लो हेजो प्लेग आशिल्लो. आणि मागीर 1889 आयलो एक कॉलेरा एपिडेमिक, तो आनी भयंकर आशिल्लो. आणि ह्या खातीर खूप लोक मरपाक लागले आणि त्या खातीर व्हडले वैजकी सेवा नाशिल्लो. अशें म्हणटात की एक दोतोर आशिल्लो, तेणें प्रयत्न केले पूण जायते फळ मेळूना, वैजकी सेवेचे व्हडले फळ मेळूना आणि ते उपाय जे केले तितले बऱ्याक पडले ना, म्हटल्यार व्हडलो फळ आमकां मेळूना. तेन्ना लोकांनी एक डिवायन इंटरव्हेन्शन घेवपाचें, जे स्थानिक लोक आशिल्ले तेंच्यांनी विचार केलो की आता देवा कडेन वचून आमी प्रसाद घेवपाचो, कौल घेवपाचो. तेन्ना जे स्थानिक लोक आशिल्ले वास्कोचे, थोडी नांवां हांव घेता. तितूंतले श्री नारायण अनंत शेठ बांदेकर, अनंत सुब्राय जोशी, दामू शेठ लोटलीकर, मागीर रामचंद्र रेडकर, मायणकर म्हणून एक कुटुंब आशिल्ले, बायणार रावताले, त्यांच्या घरातलो एक जाणटो मनीस. आणि आशिल्लो एक गणेश कवळेकर, आनी खूब जाण आसपाक शकतात, पण ही नांवां हांवें प्रामुख्यान घेतली आई म्हाका खबर आसा ती. तेंच्यांनी निर्णय घेतलो की तेंच्यांनी जामावले वचून दाम बाबाचो कौल घेवपाचो. हे सगळे लोक दामावले गेले आणि ते वास्को आयले एक कौल घेवन, म्हणजे दाम बाबाचो नाल्लाच्या रुपान एक श्रीफळ घेवन. तेन्ना अशी परिस्थिती आशिल्ली वास्को की वास्को प्रमुख देवूळ ना आशिल्ले, वाडे आशिल्ले आणि थंय घुमट्यो आशिल्ल्यो धाकट्यो धाकट्यो, पूण प्रमुख अशे देवस्थान नाशिल्ले. तर ही 1899 गजाल. आणि तेन्ना वास्कोचे एक नागरीक श्री अनंत सुब्राय जोशी हाणें आपल्या घरातले एक साल, आपल्या घरा भितरलेच एक साल, घरातले एक साल या श्रीफळाच्या स्थापने खातीर आणि पूजे खातीर दिले. आणि तेन्नाच्यान ही रोगराई कमी जाली आणि ह्या दिसाची याद म्हणून फुडल्या वर्साच्यान सप्ताह साजरो करपाची वास्कोन पद्दत सुरू जाली. ओके, म्हणजे आता ते देवस्थान तुम्ही थंयच्यान हाडले म्हणटा, एक श्रीफळ हाडले आणि त्याची स्थापना केली, ती आता म्हणटा ती एका कुटुंबिया कडेन आसा, म्हणजे जोशी कुटुंब आसा. त्यांच्या घरान, त्यांच्या घरातल्या हॉलान सालान
ते स्थापन केल्ले आसा आनी तो घराचोच एक भाग. ओके, आता तुम्ही सांगले पळय, आता म्हणजे तुम्ही स्थायीक नाशिल्ले थंयचे, म्हणजे वेगवेगळी आडनांवां आमकां आयकुपाक येयली ज्यांच्यांनी थंय सगळी ही सप्तकाची सुरवात केली, देवाक कसो हाडलो, श्रीफळ हाडलें आनी अशी ती सुरवात जाली. म्हणजे तेन्ना एक थोडेच लोक मेळोन जी सुरवात जाल्ली ती आतां कशी फुडें पाविल्ली आसा? आता सप्ताचें स्वरूप हय, सामकें आतां सगळें गोंयभर फामाद जाल्लेलें आसा. पण सुरवातीक तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार त्या काळान जो सप्ता जातालो तो खूब वेगळो आशिल्लो. तेन्ना तुमी विचार करपाक शकता, आयच्यान 127 वर्सां पयलीं जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ली आनी कांय नाशिल्लें, आनी सप्ता म्हटल्यार कितें, 24 वरां अखंड भजन करप. सप्ता हो सप्ता. तर ही ऍक्च्युली सप्तक जो असता तो सप्तक म्हटल्यार एक 7 दिसांचो असता. तो आता म्हणजे वास्को जाता तो 24 वरांचो. ओके, सो तेन्ना मागीर कसो चलतालो तो सप्तक? तर वास्को हो 24 वरांचोच सप्ता पयलींच्यान. पण आमी खुबशीं देवस्थानां पळयतात. आता पणजे महालक्ष्मीच्या देवळान म्हाका कळ्ळा की 7 दिसांचो, पण वास्को सदांच तो 24 वरांचो. पण तुमकां बेसिकली एक संकल्पना सांगपाची म्हटल्यार ही जगन्नाथ बुवा बोरीकर, बोरये गांवांत तुमी गेले जाल्यार तेंची समाधी आसा, तेंच्यांनी हो सप्ताचो कन्सेप्ट हाडलो. ओके. आनी हो सप्ता पयलीं 7 दिसांचोच आसतालो. आनी अशें आसतालें की ह्या 7 दिसां भितर त्या गांवांत जे 7 वाडे आसात किंवा 7 खंयचे समाज आसात ते दिसाचे 3-3 वरां भजन करताले. म्हणजे पार असता तो सप्ता. सप्ताचो पार. तो पार शब्द आयला प्रहर या शब्दांतल्यान. आता आमी जाणा आमच्या वेदीक कालगणनेनुसार दिसाक 8 प्रहर असतात, सकाळचे 4 आणि सांजचे 4. सो प्रहर या शब्दांतल्यान पार आयला. आम्ही पार म्हणटा. तो 3-3 वरां तेंच्यांनी भजन करप. ओके. आता पयलीं कशें जातालें तें तुमकां सांगता आनी आतां कशें जाता तें सांगता, मागीर सांगता. तर पयलीं अशें आसतालें की वास्को आतां पयलीं 7 समाजाचे पार येताले. पयलो तो फैलवाले कामगार. वास्को हांवें सांगल्या प्रमाणे तुमकां वेस्टर्न इंडियन पोर्चुगीज रेल्वे कंपनीन एक रेल्वे लायन घालपाक सुरवात केली. ते काम करपा खातीर जे कामगार आयिल्ले तांकां फैलवाले कामगार म्हणटात. तर हे लोक आपले श्रीफळ घेवन येताले, ताका तळी म्हणटात. श्रीफळ घेवन ते नाचत नाचत दिंडी घालत देवळा कडेन येताले आनी तांचो हो पयलो पार म्हणटाले. आनी ते देवळान येवन नाल्ल दवरताले आनी 3 वरां भजन करताले. मागीर 3 वरां उपरांत दैवज्ञ ब्राह्मण नाभिक समाज म्हणजे म्हाल्यांचो समाज, त्यांचो पार येतालो. ते अशेंच आपली तळी घेवन येताले आनी मागीर ते तेंचे कडल्यान भजन घेताले आनी आपूण 3 वरां भजन करताले. ते जावन येता तो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज म्हणजे शेटींचो समाज. मागीर येताले बाजारकारांचो समाज. बाजारकार म्हटल्यार वास्को बाजारांत जे व्यापारी आशिल्ले तांचो समाज. मागीर ते जातकूच विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज म्हणजे च्यारी त्यांचो समाज. आनी मागीर येताले ते गाडेकार म्हटल्यार पयलीं वास्कोन ज्यांचे बैलगाडे चलताले त्यांचो समाज. आनी एक 7वो समाज आशिल्लो तो आशिल्लो गाबीत समाज, म्हणजे ज्यांच्यो बोटी आशिल्ल्यो आनी जे नुस्तेमारी वेवसायान आशिल्ले त्यांचो समाज. पण आतां गाबीत समाजाचो पार येना. 1945 ऑनवर्ड्स तो डिसकंटिन्यू जालो कांय कारणां खातीर. त्यांचो मागीर म्हाका इथं फुडें चलोवपाक कोण ना जालो. तर आतां 6 पार येतात आनी ते पयलीं हेच पारवाले 24 वरां भजन करताले आनी फूल 24 वरां ते चलयताले. पण आतां तशें ना. आतां भजन ग्रुप वेगळे आसात आनी पारवाले फक्त रातचे येतात आपलो पार घेवन आनी ते दिंडी घालत येतात आनी आपले श्रीफळ अर्पण करतात. पण आतां भजन करपी लोक हे वेगळेच ग्रुप आसात. सो आतां मातशे खूब आधुनीक काळान बदल जाले. म्हणजे ते पयली पासून जी प्रथा आशिल्ली म्हणजे तो समाज तो पार चलयतालो ते अजूनही तशेंच. ते चित्र घेवन येतात आपले चित्र घेवन येतात. तर पयलीं हे फक्त तळी घेवन येताले. मागीर एक 20 वर्सांनी प्रॉबब्ली ते पार हाडपाक लागले. आनी तेन्ना पार कशे आयचे भशेन मेकॅनिकल मुवमेंट आशिल्ले पार बी न्ही. चिकट मातयेच्यो देवाच्यो मुर्त्यो त्यो बैलगाडयेचेर घेवप हाडप आनी सायडीक पेट्रोमॅक्साच्या दिव्यांनी उजवाड करप आनी दिंडी घालत देवाचें नांव घेयत येवप. आनी तेन्ना आनी कांय नाशिल्ले एंटरटेनमेंटाचें साधन म्हटल्यार तेन्ना फोग लावप, जमीन चक्र, सुरसुऱ्यो पेटोवन ते हाडटाले. आता ते चित्रा बित्रा तो कॉन्सेप्ट आसा. आतां चित्र आसा. चित्र म्हटल्यार आमी पार म्हणटात. ते चित्र म्हटल्यार आमी आतां वास्को ताका पार म्हणटात. तो पार घेवन देवळा कडेन ते येतात.
ओके, म्हणजे मागीर रातभर तुमचो चालू असतो रातभर रातचो कसो कितें तुमचो उत्सव असता? तर रातभर हे असे सय पार येतात ओके. देवळाकडे आणि ते असे एक एक तासाचो गॅप दवरून दिंडी घालून देवळाकडे येतात. आता हो समाज म्हटलं तुम्ही आता पार हो तुमचो हे करतात म्हणजे व्हरतात एक म्हणजे काय वरां खातीर असता तो. ह्या पारा भितून सगळे पुराय वास्कोतले लोक एकठांय येता? हय हय हय, सगळे पळोवपा खातीर हे सगळे लोक येतात. आणि त्या भायर पारा व्यतिरिक्त आता नवीन जाला म्हटल्यार आधुनिक काळान जे जावपाक लागले ते संगीताच्यो गायनाच्यो बैठकी. तर आता प्रत्येक वो समाज असा तो आपापले गायक कलाकार हाडटा. ओके, रात जागोवपा खातीर मागीर गायक कलाकार. आणि वास्को प्रासार आमच्या, मागीर नगरपालिकेकडे, मागीर एक नटराज थिएटर म्हणून आसा थंय मंडप घालून तांकां समिती दिता. आणि थंय हे आपले समाज गायक कलाकार हाडून रातभर गायन जाता आणि रात जागयता. अशी 24 वरां हो सप्ताह जाता. अशा तरेन 24 वरां अखंड सप्तक हो चालू उरता आणि पुराय वास्को नगरी जी आसा ती सप्तकान दुमदुमता. पुराय गोंयचे लोक थंय भावीक जमतात. सो तुजो कसो कितें संबंद ह्या सप्तका विशीं तुवें खूब बरी आमकां म्हायती दिली. एज अ तूं थंयचो ग्रामस्थ, तुजी कशी भावना आसा पयलींच्यान आनी आतां मेरेन? माझी भावना म्हटल्यार म्हाजो दामबाबाचेर खूब विश्वास आसा. दामबाब म्हाजो शेजारी. ओके. हांव तेज्या घरा समोरच रावता आनी तेजी कृपा दृश्टी सदांच म्हाजेर आसा असो म्हाका मनांतल्यान म्हाजो विश्वास आसा. आनी ल्हानपणांतल्यान ताका पळयत आयला आनी हो सप्ताह उत्सव हांव पळयत आयले. त्या भायर म्हाका मातशी इतिहासान आवड आसा. आनी वास्कोन म्हाजें कुटुंब मोर दॅन 145 इयर्स असल्या कारणान हे सगळें हांवें आयकलां म्हाज्या पणज्या कडल्यान, फॅमिली तुजी कडल्यान, आज्या पणज्या कडल्यान, बापाय कडल्यान, मागीर हांवें आयकलें, काका कडल्यान आयकलें. तर त्या कारण हो इतिहास मातसो संकलीत केला. खूब खूब धन्यवाद बाबा रोहन बाब. तुजी जी आस्था आशिल्ली देवा प्रती आनी इतिहासाची म्हायती आनी तितून रुची आशिल्ल्या कारणान हो सगळो वास्को सप्तकाचो जो सविस्तर तो इतिहास आसा तेणें खूब योग्य प्रकारे मांडलो. कशा तरेन ताची सुरवात जाली, कोणे कोणे हातून वांटेकार घेतलो आनी अशा तरेन म्हाका दिसता तूं जी ही हिस्ट्री आसा, इतिहास आसा, असो फुडल्या पिळगे मेरेन पावयत राव आनी अशीच म्हायती आनी जागृताय करीत राव सप्तका बद्दल. तुका खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या स्टुडियोन येयलो आनी मोलादीक म्हायती आमकां सप्तका बद्दल दिली. तुमकां बी देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.